बागेवन पावलून तिमोथाक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या, हांवें सांगलां तें शिकोय आनी पाळूंक लाग. जर कोण वेगळीं कितें शिकयता आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें रोगत बरें शास्त्र आनी खरें भोक्तीक लागता ती शिकवण मानून घेना, तर तो गोरवी आनी बिलकूल नेणार. तरी पूण उतरां विशीं वाद विवाद आनी झगडीं करप असल्याचेर तांचो एकलो. देखून नाटकायो, झगडीं, अपमान, हलके दुबाव आनी सरोन सरोनात तसली दुस्मानकाय गिन्यान थारायेर नासलोल्या आनी स्वताची ओळख नासलोल्या मनशां लागून उप्रासतात. देवाची भोक्ती फायदो दितलो म्हूण ते समजतात. देवाची भोक्ती फायदो दिता खरी, पूण आपणाक दिलां तितलें दादोशी आसात तांकां. आमी संवसारांत कितेंच घेवन येवंक ना, तशेंच हांगासून कितेंच घेवन वेचिना म्हूण दुबावूच ना. म्हणटूच आमकां जेवंक खावंक आनी न्हेसूंक पांघरूंक आसल्यार आमी खुशी जावया. ग्रेस जावंक सोदतात ती ताळण्यांक, फासाक वा पिश्यां आनी नुकसाण हाडटात तसल्या वोंडावण्यांक सांपडटात. ह्यो मनशांचो भस्म आनी नाश करून तांकां बुडयतात. सगळ्या वायटांचें मूळ दुडवांची आशा. असली आशा धरून कांय जाणां भावार्थां तावन कोडचोरून गेल्यांत आनी सोबार कोश्टां दोगडांक सांपडल्यांत. पूण तूं देवाची भोगता हे वस्तूंक पाट कर. प्रमाणीकपण, भोक्तीपण, भावार्थ, मोग, सोंसणीकाय, बोळेपण ह्या सगुणाचेर तुजें ध्यान मन दवर. भावार्थाचें झूज बरे भाशेन झूज. सासणाचें जिवीत जोडून घे, तर ताचेच पासत सोबार गोंया मुखार तुवें भावार्थाचें सारकें उच्चारण केल्ल्या देखून केल्ल्या तेदना तुका आपयलां. देवाचें उतरें, देवाचें व्हड उपकार. आयकल्या देवाची उतराक आमचो जबाब जातलो. काळजान गरीब ती सुभागी, सर्गीचें राज तांचें. वायटा विघ्नाच्या वेळार दुस्मानाची विकोटाय आमकां बेडो घालता तेदना कित्याक म्हूण हांव भियेतलो. दुडवांचेर आसा तांचो सगलो विस्वास. गिरेस्तकाय वाडल्या म्हूण मिंजाश कोत्तात. सबाब, काळजान गरीब ती सुभागी, सर्गीचें राज तांचें. पयशांनी आपली सोडवून जोडूंक खंयच्याच मनशांक तांक ना. आपल्या जिवाचें मोल देवाक फारीक करूंक कोणाच्याच हातांत ना. मरणांतलो जीव निवारूंक मनशाचे हात पावनात. दुडू मोडूनय जिवीत सदां काळ तगोवंक जायना. हाका कसलोच उपाय ना. फोंडांत वेतलो तो वेतलोच. सबाब, काळजान गरीब ती सुभागी, सर्गीचें राज तांचें. पेल्याची गिरेस्तकाय वाडत गेली म्हूण भियेनाका. ताच्या गोरेब्याचें नांव रूप सोडलें म्हूण कांयच परवा करची गरज ना. मरून वेतात तेदना कुसकूट घेवन वचना. जोडलोली नांव रूप ताचे पाटल्यान फोंडांत कांय देंवचें ना. सबाब, काळजान गरीब ती सुभागी, सर्गीचें राज तांचें. हांव मुगेलो सुस्त सुखांत जियेतलो म्हूण लोक म्हाका वाखाणटलो. अशें तो जिणेंत आपलीच वडवीक चिंतालो. पूण उजवाड आनी पळोवचो नात तें आपल्या पुर्वजांक तोय बी सांगात करूंक वेतलोच. सबाब, काळजान गरीब ती सुभागी, सर्गीचें राज तांचें.
बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या दुनिया सर्गीचे गूट सुपुर्ल्यांक उक्ते केले देखून तुका दिन वाजता. लूका पोडमोने जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हाचे उपरांत प्रवचन करीत आनी देवाच्या राजाची शुभ वर्तमान पुरगोटीत जेजू एका नोंगरांतल्यान आनी गांवांतल्यान वेतालो. ताचे सांगाती ते 12 जाण आसले आनी ज्याचे वयले ताणें देंवचार काडलोले आनी जांकां पिडा रोगांतले ताणें बऱ्यो केल्यो कांय बायलो जिसचे वेळे 7 देंवचार भायर सरलोले. मागदलीन म्हणटात ती मारिया आनी हेरोदेच्या कारभार्या कुसाची पोतीन, जुआंवा आनी सुजाना आनी सोबार दुसऱ्यो बायल्यो. त्यो दुडू आडको मोडून ताची सेवा चाकरी करताल्यो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, त्यो दुडू आडको मोडून ताची सेवा चाकरी करताल्यो. नियाळाक आदार. एक म्हणणी आसा, तूं कोणाचो मोग करताय त्या प्रमाणे तुजें जिवीत. म्हजो मोग वस्तूंचो वो मनशांचो. म्हजें काळीज थंय रिगलोलें आसता. ती वस्त वो मनशाक म्हजो करूंक हांव कितेंय करूंक तयार. आपल्या बापाचे सोडवणीचें कार्य फुडें व्हरूंक जेजू आपल्या सिसांक तयार करतालो. ह्या खातीर ताचे 12 शिश सदांच ताचे बरोबर आसले. आयच्या शुभ वर्तमानांत थोड्या ओस्तोऱ्या पाटलावदाराची खबर करता. ती न्हूच ताचो पाटलाव करतालीं. बोगोर आपलो दुडू मोडून ताचे भौशीक वावरांत आदार दिताली. जेजून ताचे सगळे मोग दाखयलो. तांकां ओत्मीक वाटेन तशेंच पिडे रोगांतलीं बरीं केलीं. ह्या खातीर ताणें जेजूक आपलो गुरू आनी धोनी म्हूण मानून घेतलो. आमच्या जिवितांत वस्तूंचो, गिरेस्तकायेचो, व्हडपणेचो मोग आमकां खरी शांती आनी समाधान दिना. जेजूची शिश जातल्यो जाल्यार आमी आमचें जिवीत ताच्यांत रिगून आनी ताचोच मोग करून जिवंक गरजेचें. तेन्ना दुडू गिरेस्तकाय आमचें मन भुलचें ना. पूण जेजूक एकवटून आमी ताचे खातीर मरूंक तयार आसतलीं. तर आयज आमचो थाराव जावन दी. आयज विस्वाशीपणी आनी खऱ्या मोगान जेजूचो पाटलादार जावंक वावुरया.